बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. भावमडीनो सगळ्यांक तुमकां माई मोगाची येवकार हे मिसा समारंभान. आज आमचे मिसाची इंतेसांवां. आज आमी करता पयल्या वर्साचो उगडास सोंपून गेल्ली आमची भयण आना फ्रांसिस्का लुर्दिना लॉरेन्स आफोन्स. सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान तिका घेवंक मागतना तिचे गोरकाराक आमचो भाव जुआंव तशेंच ताच्या भुरग्यांक आनी गोंयच्या पासत मागुया तशेंच दुसऱ्या इंतेसांव जुआंव कायतान मास्करेन्सी आमचे भाव पासत सर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो ताका बागेली करूं. आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्ल्या पासत आमी मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभ आमची भयण आमेलिना डिसुजा, आमची PPC बांगडी क्लॅरिसा फेर्नांडीस, राल्फ विएगस, आमचो ऑल्टर सर्वर सेविल मोंतेरो आनी क्रूज पेशोत. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी कृपा देवाची आनी सदांच आपलो वावर उर्बेन करूंक पवित्र आत्म्याची सुरती तांकां मागुया. आज पवित्र सभा करता परब खुर्साचें जैत एक्झल्टेशन ऑफ द क्रॉस. आमचे दिसा दिसपट्टे खुर्सांक वेंग मारून आनी जेजू सांगता सदांच जैतिवंत जावंक आमकां सगल्यांक हे मिसा बेटींत कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमचेर जायते तरेचे कुरीस आयले तेन्ना आमी आंग काडले, खुर्साशी सावन पडून गेले देखून आमचे पातकांचे बोगसणें देवान एकामेका लागीं मागून म्हणुया. हांव पातकी चोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बाप्पा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र, एकलो ईश्वर, एकलो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक
तुज्या पुताक जमनीक तान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी इणपण भोगची म्हूण ओगुनीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाताक तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. देवाचें उतर आयकुया. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडलें? ह्या ओरोण्यान आमी मोरच्याक? हांगा उदक ना, हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मोदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायेलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो तांकां सबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबतालो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतरें. देवाचे वडुकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडाबे करता. सबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांतान ताचे शीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें कडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारूक म्हूण तांकां उगडास येतालो. सबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या ओंटांची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जालीं. सबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपल्या व्हडे कोनवाळायेन तांचें पातक ताणें बक्षिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. सबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. उद्गार.
जेजू क्रिस्ता नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, स्वर्गार तान देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात ते सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावच्याक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, फाटल्या शेंकड्यांत 20व्या शेंकड्यांत आमचे पवित्र सभेंत बिशप फुलटन शीन म्हूण एक वजनादीक बरोवपी आनी शास्त्री आसलो. जायतीं पुस्तकां ताणें बरयल्यात, पूण ताच्या जिविताची कथा ऑटोबायोग्राफी, ताचें नांव ट्रेजर्स इन क्ले. आनी ह्या आपल्या ऑटोबायोग्राफीन फुलटन शीन खुर्साचेर नदर मारता आनी म्हणटा, जेजूच्या क्राउन ऑफ थॉर्न्स कांट्यांच्या कोपेलांत आसा म्हजी प्रायड, म्हजें गर्व, म्हजें गर्व. In the crown of thorns I see my pride, he writes. In his pierced hands my craze for earthly belongings. In his pierced feet my flight from shepherding care. In his wounded heart my wasted love. In his flesh hanging from the cross like purple rags my inordinate desires. प्रत्येक गायांत फुलटन शीन सांगता, म्हजें कितें तरी वांकडें आसा. ताच्या कांट्याचो मुकूट म्हजें गर्व म्हाका विचारता, कित्याक उपकारता. ताच्या हातांनी गायांनी संवसाराची गिरेस्तकाय, संवसाराची वस्तू, खुशालकाय कित्याक उपकारता. ताचे पांय, गायल्ले पांय म्हाका विचारतात, दुसऱ्यां खातीर, दुसऱ्यांची सेवा, दुसऱ्यांचो हुस्को घेवन हांव चलूंक तयार आसा. ताचे कोळवळांतलो गाय आमकां उगडास करता. द वेस्टेड लव, खरो मोग न्हय. आनी ताची कूड सगळीच लांबता खुर्सार उगडास करता आमकां आमचे इनऑर्डिनेट डिजायर्स, आवंडे जिविताचे. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा व्हडे खुशालकायेन जेजूच्या खुर्साची परब करता, पवित्र खुर्साचें जोईत. आमी जाणा कुरीस जावन आसलो एक कास्तीचें फर्मण
व्हडले चोरांक क्रिमिनलांक खुर्सार मारताले, पूण जेजूच्या खुर्साच्या मोन्ना उदेशी जाता आमकां थारोणांची खुणां, खुरीस एक लोजेची खुणां जेजूच्या खुर्साच्या मोन्ना उदेशी आमकां जाता एक कुरपेची जोर जेजूच्या मोन्ना आनी जिवंतपणा वरवीं कुरीस जाता जोयताची खुणां इज अ सायन ऑफ विक्ट्री, द ट्रायम्फ ऑफ द क्रॉस. आज पवित्र सभा खुशाल जाता. बांबुडीनो ही परब तुमकां उगडास आसतना भोव पुर्विली परब, जेन्ना एम्परर कॉन्स्टंटायन सगळेंच युरोप आनी जायतो आख्खो संवसारूच एके भाशेन ताचो जालो. तो झुजाक वयच्या आदीं ताका एक खुणां मेळ्ळी, खुर्साची खुणां, आनी हे खुर्साची कुणींतल्यान ताका जोईत मेळ्ळें. आनी तेन्ना ताणें आपल्या राज्यांत क्रिस्ती भावार्थ आसचो, ओन्ली क्रिश्चन फेथ अशें जाहीर केलें. ताची मांय भावार्थी आसली, भाग्योंत हेलेना, सांता हेलेना. तिणें आपल्या पुता लागीं मागलें आपूण पवित्र जाग्यांचेर भेट कोत्ता, होली प्लेसीस. आनी हे जोयतांत इट वॉज इन 326 AD ती जेरुजल्याक पावली आनी तिणें खुरीस पळयलो जेजूचो खुर्सार मारलेलो जागो. आनी थंय आज एक व्हडलें देव मंदीर आसा. जेजूक निकिपिल्लो जागो थंय एक व्हडलें मंदीर आसा, होली सेपल्कर, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर. जंय जेजू जल्मलो बेलेशरांत थंय आसा चर्च ऑफ द नेटिविटी. ही व्हडलीं देव मंदिरां तेणें बांदून घेतलीं. कोणा लागीं? आपल्या पुता लागीं, जे पुतान आपली आवय केन्नाच कितेंच ना म्हणूंक ना. आनी ते काळार तान बाबा भयणीनो ही भोक्ती खुर्साची. जरी थंय खुरीस ना, तो थंय फकत ते नेमान घातलेलो तो जागो आसा आनी थंय पळयणारी वचोन ती मागणी करतात. हो खुरीस तिणें मागीर रोमाक व्हेलो आनी थंय इगोर्ज आसा, चर्च ऑफ द होली क्रॉस. बाबा भयणीनो, आयची वाचपां आमकां उगडास करतात मनीस कितलो ओसूक न्हय. इस्रायल पोरजा काय बरी तांकां गुलामपणांतली मेकळी केलेली आनी मोइजेसाचेर आनी देवाचेर गुणगुणटात. पासियन्स ना, लॅक ऑफ पेशन्स, लॅक ऑफ कम्फर्ट्स ऑफ लायफ. हांगा आमकां कित्याक हाडलां तुवें? मरूंक? हांगा कांय ना. आमकां काय बरें कितें तरी खावंक आसलें, मांस मेळटालें, तरकारी मेळटाली खंय इजिप्ताक गुलामपणान. हांगा कित्याक हाडलां तुवें आमकां? मरूंक? गुणगुणटात. लॅक ऑफ कम्फर्ट्स ऑफ लायफ, लॅक ऑफ पेशन्स. आनी देव सोरोप धाडटा आनी लोकांक साबून जायतो लोक मरता तेन्ना तोच लोक ओळखून घेता, आपलें पाप मोइजेसाक सांगता, आमकां बोगूस आमी देवाचेर चूक केली. आनी आमचो देव सदांच बक्षितलो देव आमी आयच्या जबाबान म्हळां सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं जाय. आमी रोखडीच विसरता. इस्रायल पोरजा रोखडीच विसरली, पूण देव विसरना. मोइजेसाक सांगता पितूळचो सोरोप कर आनी त्या सोरपाचेर कोण नदर मारीत तो वांचतलो. तो पितूळचो सोरोप आनी ती कुणां आज पर्यंत जॉर्दानांत दिश्टी पडटा. भाव भयणीनो, ती जावन आसली कुणां जेजूची. आनी जेजू म्हणटा निकोदेमाक सांगता मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. मोइजेसान होरोण्यांत सोरोप उबारलो तसो. हे सोरपाक पळोवन लोक वांचतालो, जेजूक पळोवन आमची सोडवण जाल्या ही खुशालकाय, हो अभिमान आमकां. भाग्योन पावलो म्हणटा आमी पोरगुट्टांव तो कोण? क्रिस्त, खुर्सार किडालेलो क्रिस्त. जुदेवांक एक पिशेपण
जुदेव न्हय त्या लोकांक एक कांटळो, पूण आमकां भावार्थ आसलेल्यांक देवाची शक्ती, देवाचें बळ, देवाचें जैत. भाव भयणीनो, आयज घरा वयता आसतना दोनूच उतरां दवरया. आयदर वी एस्केप द क्रॉस or we embrace the cross. Either we exit from the cross or we exalt the cross. आनी दुसरो उपाय ना. वो आमी खुर्सासून पयस सोदता, गुणगुणटा, देवाचेर अपमान करता, वो आमी आमच्या दिसा दिसपट्टे खुर्साक जेजू भाशेन वेंग मारता. आनी आमी खुर्साक वेंग मारल्यार जेजू बरोबर आमी जैतिवंत. जेजून खुर्साची वाट जोडली, बापाची कुशी केली, खुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो, मोहिमेन बोल्लो. खुरीस ना, जैत ना, गुलाबा कांट्यान बगर गुलाब ना. भाव भयणीनो, वी मस्ट एम्ब्रेस द क्रॉस. एंड सेकंडली, एक्झिट फ्रॉम द क्रॉस और एक्झॉल्ट द क्रॉस. खुर्सांतल्यान पयस रावया, वो आमी खुर्साचे जैत समरुंबया. आमी जेजू बराबर खुर्सार मरून जेजूच्या जिवंतपणांत वांटो घेतली मनशां. लेट अस एक्झॉल्ट द क्रॉस. जेजूच्या खुर्साच्या जैतान आमचें जैत आसा. हें जैत समरुंबूंक आज हो समरूंब फुडें उरया. खुर्सार मरून जिवन जालो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. आमचो दिसा दिसपट्टो खुरीस घेवन, खुर्साक वेंग मारून, खुर्साचो उमो घेवन ताचो पाटलाव करूंक कृपा मागुया. बेटोनीच्या वेळार गायोन गावया कालवाराचो योद C20 पेज 36. C20 पेज 36. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा आमचे बापा खुर्सा आपल्याचेंच बलिदान करून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसणें जेजून जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे. सगळ्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळ आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें दारायलें. रुखांतान मरण उपजलें, रुखांतान जिवीत उपजोवचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. हीच तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर
स्वर्ग आणि संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हजे रगताची कास. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडी. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां आना लॉरेन्स आनी जे प्रकारांची काकूत कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपण व्हेली. जशें बावतिजमा वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावमणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुवें मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. भाव भयणीनो, कुर्सार मरून जिवन जालो जेजू आमचे दिसा दिसपट्टे खाण आनी पिवण जाता. आमचो दिसा दिसपट्टो खुरी सोरूंक तो आमकां आदार दिता. कुर्सा उदेशी ताणें पापाची कोशी केली आनी जैत आपणायलें. तीच वाट आमी ताच्या शिशांनी धरूंक आमकांय आमच्या कुर्सांनी गोठां आनी बोळ मेळूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राय समखां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची इजबेल्यान बक्षिता. तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशानूच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दोन पुतांक मुळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणून तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरे देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. कुर्साचें इणपण बघून कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचो सोरमुंडार पळय. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत वांटो घेवन दिसा दीस पडटो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करतली आमी सुभागी. सुम्या ती म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्याच्या वेळार गायोन गावया. परमेश्वर म्हाका चोरयता. D35 पेज 66. D35 पेज 66. म्हाका चोरता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी जात तुजी चोर बोला, तुय म्हाका विसो म्हाका उणें ना जालां. तुय म्हज्या ओतम्याक जीव भरता, मार्गाक तुज्या नांवाचो भीस मारतार म्हाका चोरयता. भीस मारतार म्हाका चोरयता. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना
प्रार्थूया. सुम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकळटना तुवें भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आज आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सार्थान उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां आमचो चवथो बुधवार 10 बुधवारांतलो 5:30 वरांचेर तीर्स मिसार शर्माव आनी मागीर नोवेनांची मागणी. हेंच्यांनी लग्न जातेल्यांक आमचो कुर्स चालू आहा 6 ते 7. केरीत भाशेन आमी कोडीत करता आमचो सांताक्रूज इगोजेचो पादकूर फादर मॉरिस हाची आवय संवसाराक अंतरल्या. एकाय अकस्मात कोविड-19 कोरोना व्हायरसाची पिडा जाली आनी पिडेंत ती GMC हॉस्पिटलांत अंतरल्या. हे आमचे याज्ञीक भावाक तशेंच ताच्या कुटुंबाक आमची बुजवण आनी तांच्या बसत मागुया. आमचो पादविकार फादर आकिल्यो गोमेस इगोर्जेंत 7 वर्सां गवळीक वावर करतालो. तो आमी जाणो अंतरलो आयतारा दीस सांजे ताचो इंच्यूर जालो नुवें गांवांत. पान 130 आणि 2 I-25 पेज 132. Povit cursa